क्रिस्त देव म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो तुमकां समेस्तां देव बरो दीस मागता. सद्याकडाच्या 19व्या आयताराच्या देवस्तुतेक तुमकां मोगो आसूं स्वागत मागता. कोरोना पिडे वरवीं कारणांतर रितीन इगर्जे वचूंक मिसाचें बलिदान भेटूंक जायना. तशें जाल्यार समेस्त पिडेस्त भाव भयणी खातीर, भुरग्यां खातीर, गर्भस्थीण भयण्यां खातीर, उतर प्रायाच्या भाव भयणी खातीर, पिडेस्त प्रायवंत भाव भयणी खातीर, परगांवांत आसलेल्या भाव भयणी खातीर विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या अशा एक परिस्थितींत इगर्जे वचूंक जायना. तशें जाल्यार सगळ्या गरजेवंत भावार्थी भाव भयणी खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या बलिदाना वेळार विशेश करून तुमच्या खातीर, तुमच्या हृदया खातीर आमी विशेष करून मागतल्या. प्रतिरितीन कोरोना पिडे वळख जाल्ल्या पासून तशेंच परगांवांत असलेल्या आमच्या भावा भयणी पासून विविध कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या पासून विशेष करून हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आनी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तांच्या खातीर आमी मागता. प्रतिरितीन त्या खातीर स्थाशा आरान्ना ह्या भयणीच्या आत्म्या खातीर मीस दिता. आरान्ना फॅमिली कॅनडा. अर्गासन भेटयता कॅनेटू करवालो निकुटावन उडुपी नैरोबी. प्रत्येक हृदया पासून कोविड-19 ही पिडा बेगीन स्कूल जावच्या पासून मिस भेटयता प्रवीण मस्करेनस आनी अश्विनी रॉड्रिगेस निकुटाम. देवातीन वलेरियन निकुनाच्या आत्म्या खातीर मिस भेटयता जोसेफीन निकुन्ना आनी कुटाम अंधेरी वेस्ट मुंबई. अर्गासन भेटयता मायकल आनी वैशाली फर्नांडीस आपल्या 25 वर्साच्या लग्ना जिविताचो उडास काडून मिरा रोड मुंबई. हृदया पासून म्हणजे बरें काम मेळच्या हृदया पासून मिस भेटयता राजेश इस्रायल हांचे पासून तशेंच हांव समेस्तां पासून आनी जे कोणाक आमी मागता बसयला तांच्या पासून विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. तशेंच जे कोण हे मिसाचें बलिदान भेटयता हर एकल्या पासून विशेष करून हें बलिदान आमी भेटोवचें जावन आसा. देखून भक्तीन मनान आनी एका काळजान एका मनान भक्तीपणान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावंक आनी भक्तीन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त दी म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचो भावार्थ तो दृढ आसूंक जाय. दंडळलेलो भावार्थ आमचो आसूंक नजो. एका निजा देवातय थीर आनी घट भावार्थ आमचो जावंक जाय. दृढ व अचल विश्वास जर तर आमच्या देवातय वा सुम्या जेजूतय
आमकां आसा तर आमी कितेंय करूंक शकता म्हणलें सत देवाचें उतर आस आमकां दिता देखून तो दृढ भावार्थ आमचे देरुता जावच्याक वा अखंड विश्वास वा पातयेनी सुमयाती आसा जावच्याक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश करून आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी आमी वांटो घेवच्या खातीर एकडी बोर मौनपणी आमच्या पातकाची दूख धरया नितळ काळज मनांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया आमच्या हात आमच्या हाताचेर दवरया गळे दांपया मोगळ्या सुमया तुजें दिसपडतें उतर म्हणजे तें सुलभ भावार्थ दृढ करता पूण हे संवसारी राठावळी नेमती दैते बोटी आमी तुजे दुबावलेले आसा आमचो भावार्थ दंडोळलो आमी केला ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणे मागोन आमी म्हणटा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर दया दाख काकूळ तामची कर मोगळा समया तुझे उतर दिसपडते आमकां आमचो भावार्थ दृढ करूंक आदार दिता पूण ह्या संवसारी राठावळींत मेतेर जाताना तुजेर जायते फावटी आमी दुबावता आमचो भावार्थ दंडळो आमी करता ह्या पासून तूं पश्चातापावता दूख धरन म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर मोगळ्या समया आमचो भावार्थ थिरांनी घट करना हेरांचो भावार्थ दृढ करूंकूच उलो दिताय पूण हेरांच्या भावार्थ दंडोळोवंक आमी जायते फावटी कारण जाल्लें आसा ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिल्लें आसा पश्चातापोवन बक्षणे मागोन म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर मोगळ्या समया जायते फावटी आमच्या रागा वरवीं मसरा वरवीं द्वेशा वरवीं हेरांचे भावार्थेची वेत तुटोवंक कारण जाल्लें आसा पश्चातापावन बक्षणे मागोन म्हणटा सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर सर्वेस्परा तुज्या भुरग्यांचेर तूं दया दाख काकूळ तामची कर सर्व पदवेदार देव आमचे काकूळ करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों आमेन देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोदयदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता
तुझ्या दोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सुम्याचे जो ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास तुझा सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढा आमची कापूट कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया इकडे गुरुगडे दाप्या सर्व आमच्या कसकीकर संगतीर गेले त्या बसोत ते सांग बसोत विशेष करून मागे सर्व पदवेदारा देवा आमच्या मोगाळ ससनाच्या बापा म्हणून तुका आम्ही उलो मारून आम्ही धैर्य घेता तुझो पवित्रत्व आमकां देऊन तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक बर आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज आमी जोडेशें कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतली वसा रात सरचे खातीर एलिया होरब दोंगरार पावलेल्या वेळार एका विहारांत भितर सरलो सरस्वरान ताका म्हणलें भायर सर आनी सरस्वरा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सरस्वर ते वाटेन उतरून गेलो. सरस्वर मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपासो चूर केलो. पूण सरस्वर जड वाऱ्यान नातुल्लो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सरस्वर भुंयकांपीन नातुल्लो. भुंयकांपे उपरांत उजो आयलो पूण सरस्वर उज्यान नातुल्लो. उज्या उपरांत एक हाळू ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकताच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. तुझी काकूळ तमकां दाखय सुमिया आनी दयेन आमची सोडून तुझी काकूळ तमकां दाखय सुमिया आनी दयेन आमची सोडून सर्वीस पोर कितें सांगता ते हांव आयकतलो. तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता. ताचे बेबिरान आसलेल्या ताची कुमक लागीं आसा. अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत बसतली. तुझी काकूळ दाखय सोमिया आनी दयेन आमची सोडून मोग आनी वैपास एकामेकाक भेटता. नीत आनी शांती एकामेकाक आराम दिता. विश्वासी पोर भुमींतले उपसतले.
नीतिमत्पो सरकारतांगदरगातेले तुझी काकूळ तांकां येसू मिया आणि दयेन आमची सोबत तुझी काकूळ तांकां दाखय येसू मिया आणि दयेन आमची सोबत सांव पावलोन रोमाघरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो क्रिस्तचो भक्त हांव सत उलयतां फट मारिना पवित्रात्म्याच्या उजवाड्यान प्रेरीत जाल्ले म्हजे अंतस्कर्ण हांव सांगता तें खरें म्हूण रुजवात दिता म्हाका आसा एक ओडखंत आनी म्हजें कालीस तांबयनांतल्या दुखीन भरलां म्हज्या भावाच्या म्हणजे रक्तमासाच्या प्रमाणे म्हजे संबंधी असलेल्याच्या फायद्या पडचे जाल्यार हांव देवाचो शिरा पडलोलो आनी क्रिस्तांतावन वेगळो जाल्लो तसुल्लो जाल्यार ओडूनय असले इस्रायल कुलयांची ती देवान तांकां आपली भुरगीं करून घेतलेली आनी आपली महिमा उगडलेली तांचे लागीं करार केल्ले नियम शास्त्र आनी आराधनेच्यो रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो ती सगळी पुरोसांची संततीची आनी क्रिस्त मनशा सैबान तांचे कुलयांचो सोमेस्त वयर राज करतल्या देवाक साव ओगलाप सदांकाल आमेन देवाचे अवतार हे देवाचे उडोपकार सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराची वाट हांव पळोवन आसा ताच्या उतराचेर पातयेवन रावता सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोराक जय जय सर्वेस पोराक जय सर्वेस पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो भाग्यवंत मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसू म्या उपरांत जेजून सिसांक दोणीर सोडोशें आनी आपणा फुडें पलतडी वसोशें ताकीद दिवन लोकांक धाडून सोडलें लोकांक धाड जातच तो एकलोसो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडटना थंय तो एकलोसो आसलो हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारान ती वयर सकला जावंक लागली फांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरसी आयलो उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोग मारली पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव सुतो भिये नाका ते तितल्यार पेद्रो जाप दिवन म्हणालो सोम्या तुमस तो जाल्यार रे म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरसी येवंक फरमाय ये म्हणालो जेजू ताका तवळ पेद्रो दोणी वयलो देंवोन जेजू सरसी वसोंक उदकार चलोवंक लागलो पूण वारें जोरान वाळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो तितल्यार सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें पोक मारली दर्शन जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें उण्या भवार्थाच्या कित्याक तंदू पावलोय उपरांत ते दोणी चडतस वारें रावले तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणाले निजायकी देवाचो पूत तूं देवाचें उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त देही म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो बोवा पुरबायाची सुवार्ता आयची आमी आयकली गलिलिया सरोवरांत एक जाल्लें भवार्थाचें गणीत बोवा पुरबायन माती वांगसर उल्लेख करता जेजूच्या निसांची
ती राठावळीची सगळी गणितां काबार जाल्या उपरांत जेजू मागणी करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. लोकांक ताणें दान सोडलें आनी सिसांक सरोवराच्या पलतोडी वसा म्हणून ताणें सांगून तो वरे विंगड सुवातेक दोंगराक मागणी करूंक गेलो. आनी सांजेच्या वक्ता रातीच्या वक्ता तो एकलोच दोंगरार मागणी करून आसलो. कित्याक संवसारी जिविताचे परगट मिसांव ते बळान परगट करूंक ताका देवाच्या सत्तेची कृपेची गरज आसली देखून ती कृपा आनी ती सकत तो जोडून घेता. उपरांत सुमार फांत्याची 3 वा 4 वरां जाताना शिस आणखी 2 वचून आसात सरोवरांत आनी ते भोव कश्टांनी म्हणले बरी 2 वचून आसतना जेजू तांकां तडीतान पळयता आनी उदका वयल्यान बेठाक काडटा. पळया उदका वयल्यान धरणीर सोलोन वेतले बरी उदका वयल्यान तो सोलोन तो वेता. एक सुबेत दोगलो म्हणी घालना पांयांक वणो म्हणी घालना तान बेत काडी दवरना धरना तो काही सोलोन वेतालो कोणना. सन्न्याच्या उसवाडाक हे पडयल्ले शीस भियान आकांतून कावजेले कोणना मेल्लें म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी जिवाल्ल्यांक कोणाक भियेना आमी मेल्ल्यांक भिवचें सड. जिवाल्लो कोणी आयलो म्हळ्यार आमी भियेना मेल्ले म्हळ्यार भिरंकूळ भंय देखून आनी रातीच्या वडा मेल्ल्याची सड आनी सड भंय. आतांच्या भुरग्यांक हे भंय आसा की ना गोत्तू ना पूण आमी ल्हान आसतना आमकां चड भिरांत आसली मेल्ल्यांची. कित्याक म्हळ्यार आमची मालगडी आवय बापूय जावन पुरो ह्या मालगडी आजी आजो आकय पप्पू मावशी मालगडी बरा हे मेल्ल्यांच्यो काणयो सांगताली. मेल्ल्यांच्यो काणयो सांगताली ती केदाळ सांगताली आमी न्हिदूंक येताना ती तणाची मांद्री सोडून वा ती सुडेतीची मांद्री ती सोडून बरें करून न्हिदूंक वयसतना मलगड्यांनी ह्यो काणयो सांगच्यो आसल्यो आनी ह्यो काणी आयकून न्हिदिल्ल्या आमी राती उठोवंक बी येतल्या उदक पिवंक वा कुडीच्यो गरजो दिवसूंक की आमी भियेतले उठनातले भियान कित्याक मेल्ले येत कोण ना म्हूण. ते बोटी आमी आमच्या रांदच्या कुडा वचून उदक काडूंक बी येयल्ले आसा. रांदच्या कुडा वचून बे दिसतालें आमकां आनी गेल्यार धांवून वचून धांवून फाटी येवचें आसलें. खंय मदें रावल्यार खंय मेल्ले येत खंय धरूंक म्हणून भिरांत. ती भिरांत आमच्या मलगड्यांनी आमच्या काळसांत घाल्ली ती. तूं जेविनाय जाल्यार गोंगोयतलो तूं रडताय जाल्यार गोंगोयता आनी तुका खाता. तूं जेविनाय जाल्यार तुका गोंगोयता आनी खाता. तूं मागणें म्हणना जाल्यार गोंगोयता आनी तुका खाता. गोंगो 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 आनी मेल्ले मेल्ले म्हणलें म्हणून आमच्या काळ सामानांत अत्यंत भिरांत देखून कांय काळोखांत कादऱ्या सुरूक पळयलो जाल्यार आमकां बघता मेल्ल्या मेल्ले उबें रावलो आमी. कांय काळोखांत केळंबो पळयले जाल्यार आमकां दुवेंत मेल्ले रावलो आमी. म्हळ्यार झोपी तोच काणयोन तोच गणिताय तेच सांगची आनी अशें भिरांत भिरांत. आनी आतांच्या काळार तसलें बें आसा की ना गोत्तू ना पूण आतांची भुरगीं सदां ही भुताचीं पिक्चरां पळयतात युट्यूबार. भुताचीं पिक्चरां भुताच्यो काणयो भुताचें सगळें पळोवन तीं भिवचीं आसात आनी थोडे फावटी भुतान केल्ले बरी करचीं आसात घरा आबद्दार. भुतान केल्ले बरीत आबद्दार करचें आसात. कित्याक म्हळ्यार ते भुताचें पळोवन 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 भुताचीं फिल्मां भुताचीं पितुरां भुताचे सिरियल्स भुताचें तें पळोवन सगळें तांचें जिवीत भुतूत जालां. तीं भुतां बरीत करतात देखून येयले भिरांत जाय म्हणून आमच्या काळ सामानांत आमी बंद दवरचें. देवा विशांत आमकां मोग ना तो आमी पळयना. देवाच्या मोगा विशांत देवाच्या काकुळते विशांत देवाच्या सोडवणे विशांत देवाच्या मायपासा विशांत ते आमकां पडोवंक वचूंक ना. त्या विशांत आमी पळयना. आमी पळयता मेल्ल्या विशांत आमी पळयता भुता विशांत आमी पळयता प्रेता विशांत तें पळयता आमी आनी तें पळोवंक आमकां बारी खुशी. ते आमी भियेल्यार व्हडणी आमी कावजेल्यार व्हडणी
आनी रातच्या फरा किचनाक वचोंक आमकां बी दिसल्यार व्हडली पूण आमी तें पळयता तें पळयजेत आमकां तें पळयजेत आदींच्या काळार इल्लेशें बें आसुल्लें आनी नाडी आनी मेल्लीं इल्ली एणें तेणें भोंवतालीं आनी कांय तरी आवाज करतालीं म्हणून आमची मालगडी सांगताली कित्याक म्हळ्यार त्या झाडाच्या दिसांनी करंट नातुल्लो आतांचे बरी मार्गार वा वाटेक लायट नातुल्ले आतांचे बरी व्हडले व्हडले मर्क्युरी लायट नातुल्ले आतांचे बरी कांय करंट ना जाल्यार इन्वर्टरय नातुल्ले जनरेटरय नातुल्ले अशें कांय नातुल्ले काळोख सगळ्याच्या घरा चिमण्यो कांय थोड्यो बऱ्यो चिमण्यो जाल्यार कांय थोड्यो कॉटरांच्यो चिमण्यो व्हडल्यो व्हडल्यो कांय थोड्यो सुडी दोंद्यो अशें बरो पेटोवन दवरताले कांय जाणे टॉर्च लायट नातुल्ले आतांचे बरी रातचे लायट नातुल्ले कांय सुडी काडून घेवन येताले कांय एकलो सूड काडून घेवन वाट सुकून एणें तेणें भोंवत जाल्यार ती सूड पळोवन मेल्ल्याची सूड म्हणून तेले आसले कांय थोडे वाटसर चलोवन वयताना आतां सूड घेवन गेलो जाल्यार कांय मेल्ली म्हणटात राती म्हणून म्हणटाले आसले कांय तो मनीस न्हीज जावन सूड काडून येतालो कोण ना पूण आदी सुडी आसुल्ल्यो करंट नातुल्लो काळोख आसुल्लो अंधकार आसुल्लो देखून रातीचो एका रातीचो आवाज आसतालो आवाज पेटे गुंकुल्ले आसताले पेटे कित्याक घुमताले रांदूकर आयिल्लो कोण ना साडी आयिल्ल्यो कोण ना एणें तेणें राती बेरू आनी आलपुच्चे ते पुरो राती थोडे फुडें भोंवतात आनी तांकां पळोवन हे पेटे घुमतात आनी हे पेटे घुमतना सगळो आवाज आनी अशें थोड्यांनी मलगडे म्हणचें आसा राती खंडापटे नाडी गुंताल्यो राती खंडापटे मेल्लीं गुंतालीं जायी म्हणून आनी अशें आमच्या ल्हान भुरग्यांच्या कानांत पडलेलें हें आयकून आमच्या काळजाची आमच्या आंगाची सगळी लोव उबी रावताली भियान देखून आमी भायर येवंक कसो भियेताले हांव म्हजें घर सिमिस्त्रीच्या फाटल्यान आसा ल्हानतावन हांव सिमिस्त्री पळोवन तो वाडुल्लो मनीस आमचें घर सिमिस्त्रीच्या बोगले जाल्ले वरवीं ल्हानतावन आमी सिमिस्त्री पळोवन वाडल्ल्या आमी ल्हान आसतना करंट नातुल्लो एका काळोखांत एका रितीचो काळोख अंधकारस त्या सुवातेर आसुल्लो आनी अशें आसतना तो काळोख तो अंधकार थंयसर आसतना मस्तो आवाजय आसलो मस्तो आवाज सुण्यांचो आवाज कांडापटे सुण्यांचो आवाज एणें ताणें धांवून गेलीं जाल्यार ताणें धांवन येवचें तेणें धांवून गेलें एणें धांवन येवचें सगळीं रात न्हीद नातली कांय रांदूकर येताले कोण ना साळी येताले कोण ना वा कांय तरी दुसऱ्यांचे पेटे वा आलपुच्चे वा इतर रानमूण जाती गुंताले कोण ना देखून पेटे धांवताले जायचे कांय जाणे एणें मेल्लीं रडटालीं आयकूंक मेळटालें ना म्हणना पूण ती मेल्लीं रडटालीं गी वा गूग बोंबारतालीं गी वा माजरां बोंबारतालीं गी वा कांय थोडे पिवून एणें तेणें पडून रडटाले गी गोतून आसले आवाज आयकतालो पूण आवाज आयकतालो कांय एणें तेणें सुडी बोल आवाज आयकतालो दिसून येताले पूण तो सुडी न्हीज सुडी गी वा मनीस कांय चलोवन वयताले गी वयल्यान सिमिस्त्रीच्या बोगल्यांतल्यान फाटीं ते घरावेचे ती खबर ना पूण कितें जावं दी पूण करंट आयल्या उपरांत तसलो आवाज ना हो म्हजो अनुभव तसलो आवाज ना तसले एक बोबाट ना तसले एक रडणे विळाप ना तसले एक उंचे पाशार जावचें वा तशें कांय ना आतां हांवें सुमार वर्सां तावन हांव पळोवन आसा इवन आतां हांव घरा गेल्यारय आतां कांय तसलें दिसून येना एका रितीचें शांत समाधान आसा कित्याक भायर लायट पेट्टात उजवाड आसा आनी ह्या उजवाडाक कसलीच नाड जावन दी कोटी सगळें जावन दी दिश्टीक पडना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो असलेंच बेबिरांतेचें वातावरण सिसांचें आसलें जावं पुरो तांच्या मालगड्यांनी मेल्ल्या विशांत नाका जाल्ले मोतींत तांचे घालून दवरलें कोण ना आनी खंडीत हे सीस 12 जाण दोणीर दोन वचून आसतना जर तर कोणी एकलो मनीस उदका वयल्यान सोलून येत जाल्यार नाड वा मेल्ले म्हणून चिंतिनासतना रावत गी रावना कित्याक म्हळ्यार ताचे काळीज बियान तें बुडतलेंत ताच्यो सगळ्यो कुडीच्यो शिरो बियान आकांतून चिरून घेवन वयतल्योच कित्याक म्हळ्यार येदोळ मुसर उदका वयर सरलें कोणेंच पळोवंक नातलें घडीत तांणी पळयलें म्हणटाना त्या जाग्यार हांव वा तूं आसलें जाल्यार हांव वा तूं आसलो जाल्यार आमकांय तशेंच भोगतें म्हणना पूण हें जेजूक समजलें हे बिरांतेन आकांतान भरल्यात मेल्ले म्हणून ते दुबावल्यात म्हणून
तो जेजू समजलो जायचंय देखून तो म्हणालो तुम्ही भिये नाकात हांवच तो धैर्य घेया हांवच तो तुम्ही भिये नाकात पळया ताणें धैर्याची उतरां दिली आनी वळख सांगली धैर्य घेया हांवच तो भिये नाकात म्हणालो आनी जेजूचो ताळो आयकून तांकां एक खुशी जाली संतोश जाली काय एका सांजेच्या वक्ता तूं एका राती चलोन वेताना खंय तरी तुका दोंत वस्तूर घाल्लो एकलो मनीस थंयसर उबो आसा आनी तो मेल्ल्या बरी तुका दिसता जाल्यार आनी तूं पळोवन ताका खावचे येताय आकांताय भियेताय हे संदर्भात तो म्हणत आळे साहेब हांव भियेनाका म्हळ्यार तुमकां हे धैर्य मेळटा अशेंच धैर्य मेळ्ळें जेजू ह्या सिसांक आनी तवळ पेद्रो सवाय बदोवंत तो केदाळ येयल्ले अधिक प्रसंग करचो आजय अधिक प्रसंग करूंक गेलो आनी म्हणालो तूं वय जाल्यार सोम्या हांगासर चालेन मारूंक गेलो सोम्याक तूं वय जाल्यार सोम्या म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय तूं वय जाल्यार म्हाका तुजे उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय जेजू म्हणालो ये हांव तो ये पेद्रूक बारीक खुशी जाली पेद्रू दबाक्का दोनीत उदका उडलो आनी तो बुडोवंक ना तो रोमोवंक ना उदकांत तो बुडोवंक ना आरामान दनीर उबो रावलो बारीक खुशी जाली सोलोन मुखार गेलो जेजू कुशीन गेलो मुखार गेलो दोन पाटी उरली मुखार सोलोन वेताना जेजू पयस आसा आनी फाटीक पळोवन पळयता दोनी पयस आतां हाच्या मतीक डावट गेलो आतां ये म्हणा आतां हो जेजूत तुगी कोणाक गोत्त ये म्हण सांगला हांव देवला आतां हो जेजू तुय मू जेजूच्या नांवान कोणी म्हणी दुसऱ्यान म्हाका आपोवना मू म्हणून दुबावलो आनी इतलो भियेलो की हांव पासून पडलो दोन पयस आसा तो मुखार आसा हांव उदकांत आसा लारां आसात वारें आसा हे देवा हांवें कितें केलें हांवें करूंक नजो आसलें हे चॅलेंज मारूंक नजो आसलें मोस्टली तो जेजूनय जाय म्हणून तो दुबावलो तो मेल्ले म्हणून भियेलो घाबरलो जेजूचेर दुबावलो आनी उदकांत बुडोवंक लागलो तवळ अकलासा सोम्या हांव बुडता म्हाका बचाव कर म्हणालो पळय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो दिसपडटा आमच्या जिवितांत जावची गजाल विशेष आमी एक पोटी विश्वास दवरता धैर्यान भायर सरता आमी कामाक देवल्या उपरांत म्हणटा तो सुमी वय गेली सुमी म्हज्या सांगात हा सागिना म्हणून आमी दुबावता आनी म्हणटा तो सुमी म्हज्या सांगात ना जायचंय आनी अशें आमी धरलेल्या कामांत पंत पावना आमी बुडोवंक लागता कसली पिडा येवं दी कसली शिडा येवं दी कसली कश्ट येवं दी आक्कांत येवं दी बेजारा येवं दी आमच्या जिवितांत कितें जाता म्हळ्यार आमी जायत्या पोटी दुबावता सुमी आमच्या सांगाताना सुमी न्हिदला कोण ना सुमी आमच्या सांगाताना सुमी आमच्या पक्षाक ना तो सुमीने आयिल्लो तो देवसार जायचे तो सैतान जायचे तो कुठं स्पिरीट जायचे तो मेल्ले जायचे ती नाड जायचे ते माठ केला जायचे ती मंत्र केल्या जायचे ते वखद घाला जायचे अशें नाका जाल्ले मतीन चिंतून सोम्याक आमी पयस दवरता सोम्याक आमी ना म्हूण चिंता ताच्या जाग्यार खोटेपण आसा म्हूण चिंता आनी अशें भियेता आकांता खावचे येता आनी बुडोवंक लागता आनी आमी जैत जोडी ना म्हाज्या मुगाच्या भावानो भयणीन आमी कश्ट जाता अनवरांत सांपडता वारा वादळाक सांपडता आमी बुडोवंक लागता देखून जेजून म्हणचें आसा तुमी चंचल जावचे न्ही तुमी कंगल जावचे न्ही तुमी धैर्य घे जाय फुडें सरत जाय हांव आसा भियेनाका म्हणटा जेजू चंचल जायनाका कंगल जायनाका तुजे सांगाता हांव आसतलो पंत पर्यंत म्हणटा तो पंत पर्यंत तुजे सांगाता हांव आसतलो देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबायची धैर्याची उतरां जेजू आज आमकां दिताना हे घडीत आमकां कितें लिसांव दिता गे म्हळ्यार आमी खंयच्या आक्लासाच्या स्थितीन ती खंयच्या कठीण कश्टाच्या परिस्थितीन ती खंयच्या पिडेशिडेन ती अनवरान ती जेजू म्हज्या बोगल्याक आसा सोमी म्हज्या पक्षाक आसा सोमी म्हजे संगत आसा म्हणे धैर्य आमी आसा करूंक जाय आनी ते पातयेवंक जाय त्या बरोवसान मेठा काडूंक जाय आमी केदींच बुडचे ना तसलें खरें क्रिस्ती बाबार्थी जिवी जिवंको सोमी आमकां आदार करपा दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन आमी उबी रावया तरी एका देवातें आसलो आमचो बाबार्थ उसारया सगळीं सांगाता म्हणया सतमंता देवाक सर्वदेवरा बापा सर्ग आनी बरी तुमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या स्पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभोवलो
ओंकार मुर्यतान जल्मलो 5 मिनटां ताणें सोसले ताका खुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निगेविलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवान जालो सरकार सोडलो सर्पदेवता देवा बाच्या उजव्या बसला थंय तां जिवानी मेल्ल्यान थंय मुसवे करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कथोलीक पुय सभे भक्तां सयता आत्मकाचे भक्षणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन मुगळ भाव भयणीनो ह्यास आमी उसारलेल्या भावार्थान आमची मागणी आमच्यो गरजो आमच्या आशा त्रेग सुरेस्पर देवाच्या पांयतळांत आमी समर्पिया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक मुगळ बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी क्रिस्ती बाबार्थान दृढ रावंक आनी तांच्या ताब्यान आसलेल्या देवपुरजेक समेयाचे काकुळतीचे प्रतिरूप जावन गरजेवंतांक आदार दिवंक भावार्थांत घट करूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी राजकीय फुडाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर निस्वार्थी परी वावरूंक जाती खातीर क्रिस्त दुबळो ल्हान व्हड म्हणलो भेदभाव दवरिनासतना समान रितीन अडळतें चलोवन देशाच्या अभिवृद्धी कुशीन वावरूंक तुजी कृपा तांकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमी पेल्याचे सेवेंत आमचें जीवन करसूंक गरज आसलें बरें मौन आमचें थंय रस एकामेका थंय उदार जावन जिवंक आदार करपा दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व युवा जाणांक आनी युवतींक तुज्या कृपेच्या बेसांवांनी बर आधुनीक परिगतेंत सर्व कश्टान वरांमध्ये जैत जोडून धैर्यान फुड करूंक आनी तुजेर अखंड पत्तीनी विस्वास दवरून जिवंक तांकां जायसची कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्तांनी प्रायवंत भाव भयणींक तांच्या कश्ट अनवरांत तांणी दंडळनाशी बाबार्थान घट रावन तांकां आसलेले ते सर्व कश्ट आनी आकांत पिडाशिडा धैर्यान फुड करूंक जायसचे सगळी कृपे देणी तांकां तूं दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक येवक्रिस्ताच्या बेसावावरी हांगासर वांटेली जालेल्या सर्व बाबार्थ्यांक तुज्या कृपेच्या बेसवांनी बर तांच्या जिवितांत सुख संतोष समाधान फावो कर तांच्या कश्ट वावटींत आदार आनी कृपा लाभय ताच्या वावराक यथेश्ट प्रतिफळ फावो कर म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक सर्व भुरग्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर करगांवांत आसलेल्या भाव भयणीक राख आनी सांबाळ सर्व कश्ट अनवरांक कोरोना पिडेक कश्ट दिल्या समेस्तांक सुटका सुडवण लाभे म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक एकडी बरतोळ्या तांपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान वासिला तांचो उडास काडया तांच्या बसत विशेष करून आमी मागया सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन आमी तुका भेटोवन दिता संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसतना कश्ट अनवरां कंत बेजाराय म्हणली सगळी ती सलवणी सुख दूख आमच्या जिविताचे पयणाचे वांटे जावन आसात हे संदर्भार आमी बाबार्थ दंडळ नाशे बाबार्थ संडी नाशे धैर्यान विस्वासपणान तूं आमच्या सांगात आसाय म्हणलें त्या चिंतपान धैर्यान आमच्या सगळ्या समस्यांचेर जैत व्हरून फूड करूंक जाय अशी सगळी कृपे देणी आमकां फावो कर न आमचो बाबार्थ दृढ कर म्हूण आमी मागता या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटिता तुका आमी उडो आनी वाठार वेदेशी हयल्या दिनवाशी काळजांत तुका अर्पिता आमकां जामी तुका काणीक जावं दिता स्वादी मोगान तुज्या जीव काशिता स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटिता तुका आमी स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन भेटिता तुका आमी म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदार देवा मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आनी आमच्या आख्या पयसुच्या देवा सरस्पर म्हणून घेव सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका भेटयता ती देणी तुज्या काकूळदीन तूं आमच्या हातांत घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणे संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावं
आमच्या हातांतली देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसू. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी चेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता बगर शासनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय आनी ताच्या पुना जिवंतपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्का सुगूट बगूंक आमी बरवशान राखून रावता त्या पासून आतां देवदूता बराबर तुझ्या अजापांच्या पदवेची दिनवाशी काळसान स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. मुगळ बाबणीनो भोव पवित्र घडयात आमी संभ्रमता हे संदर्भार आमी आमकां सोम्या समर्पण दिवया आमच्या जिविताचे कश्ट अनवरां कावजिणीक बेबिरांत आकांत दुबाव सगळो सोम्याच्या पांयां तळा समर्पया सोम्याच्या कुडी रक्ताक समर्पण दिवया आनी सोम्या लक्षें बोळ सकत गठाई कृपा आमी जोडून घेवया. बापा कोरोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कुडानी रगा आपलेच कुशेन कसमारान सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. Espori जेवण जात ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी अंतले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रग पातकाचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करा.
Bawarto sogutu pergetuya. तुझ्या मरणासोनी पुनर्जीवातपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जीवित समुद्र आणि सोडण्याची कालच तुका समर्पिता तुझी मुखार येऊन तुझी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडारग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे फ्रांसीस आमच्या बाबा साहेब पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवानपणासो बरोबर सुदरू मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत करे तांकां आनी तुजे इश्टगादीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसळीत मुखार मळ पडोवंक फावो करे आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अवकार मरी देवाच्या माये सांगाती ती सपती भाग्यवान सुसे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व कळे तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा आमकां फावो करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकूणात सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमेन आमेन. आमच्या सुडोंदराची अर्चना मतीन दवरना सुमी आमच्या पक्षीक आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा म्हणटा देवाचे वतरे सुमी म्हज्या पक्षीक आसा सो म्हणजे संगत आसा म्हणलें मतीन दवरना धैर्यान बवर्तान जिवंक जाय अशी सगळी कृपे देणी सुमी आमकां भोव करून दी म्हणून मागया सुमयेन सगळेले मागणे भक्तीन आमी आतां मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र आसा तुझे रास आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे जावं तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडून दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतली पिडेशिडेंतले आमकां निवार देखुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडोंदर राजेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुषान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्या राजवर्ती उद्वेद महिमा तुझी चसनाच्या आसना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ तुमची येतनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाचे शिणे तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत देवाचे शिणे तू संसाराचे पाप काढता आमकां शांती दी. सगळ्या मी दिमी गेली आपल्या हांगासर पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शिडी आम समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस आनी संवसार येयली दंडलेल्या बावर्तान बुडतल्या पितरूक बचाव केल्ली असलो असो दंडळलो बावर्त आमचो आसून जायते पोटी आमी असल्या संदिग्ध परिस्थिती सांपडलेल्या वेळार सोम्या उलो मारतना आमच्या हात धरून आमकां सांबाळटा ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका भवना पूण तुज्या कसरतान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडारगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं हांवें म्हगेलो भावन भयणीनो क्रिस्त प्रसाद असो वेळ हो क्रिस्त प्रसाद ह्या उंड्या आनी वायना रुपार सेवंक आमकां आतां साथ दिना ती करून आमी आत्मीक रुपान सोम्याच म्हणजे जेजूचे मांस आनी रगत सेवचे प्रयत्न आमी करया
सोम्या आत्मे रितीन म्हज्या काळजान तुये, म्हज्या मनान तुये, म्हज्या जिवितान तुये, म्हज्या संगता राव सोम्या. तूं आसा म्हणलें धैर्य म्हाका बगूं दी. त्या धैर्यान हांवें जिवंक, धैर्यान तो भावार्थ दृढ करूंक म्हाका कृपा लाभय. हांवें चंचल जायनासतना, कंगल जायनासतना, दुबाव ह्या संवसारी कश्टान अनवरां म्हणल्या त्या लारांक त्या उदकांत बुडना अशें सोम्या म्हाका राखून सांबाळ म्हूण मागया. सोम्याक आमचो करून घेवया. रस्ना सोम्या तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर पिडार. जिविताचो उटो तूं सर्गीतां देवलो, संत्रासस्ती जीवच्या पापां तो धाडलो. तुजे लागीं येता तो केदीच फुकेव सुना, तुका सत मानता तो केदी ताणुयेव सुना. तूच म्हजो रस्नार सोम्या, तूच म्हजो आदार, तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदां गरिडार. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतां सेवला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरसणेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे भाव भयणीनो, तुमकां समेस्तांक हांव ती बरें करूं म्हणटा. हो भक्तीपणान नितळ मनान आनी काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटयलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. देव बरें करूं म्हणटा. प्रतिरितीन देव बरें करूं म्हणटा भाव प्रज्वल देसाक, कित्याक म्हळ्यार बोवा पुरब्यान हे मिसान संगीत दिवन ताणें आमकां मागोवंक कुमो केल्या. भाव प्रज्वल तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा भाव अरुण डिसोजा, बोवा पुरब्याचें गायन करून बऱ्यो जापी दिवन आम्हा समेस्तांक भक्तीन मागोवंक कुमो केल्ल्या. भाव अरुण तुजो उपकार भोगता. देव बरें करूं. देव बरें करूं फावो भाव जॉयसनाक अपुरब्यान सगळ्या मिसाची मांडावळ तो करते आसा. भाव जॉयसन तुजो उपकार भोगता. तुका देव बरें करूं. हे मिसाचें बलिदान तुमच्या घरांनी माध्यम मुखांतर पळोवंक उरत्या बापाची सेवा दितात. दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल, तसो मला की विनोद गंगोळी, पूत अविनाश गंगोळी आनी सगळ्या कुटुंबाच्या सणासो मनपूर्वक उपकार भोगता. देवाची भरपूर आशिर्वाद तांचेर मागता. मगच्या भावानो भयणीनो, तुमी उरत्या उर्बेन मोगान हे मिसाचें बलिदान पळयतात, देवाचें उतर आयकतात. ते मिसाचें बलिदान, देवाचें उतर तुमी एकामेका थंय मांडून घेवंक आनी एकामेका लिंक धाडन सगळ्यांक जाता तितल्या संख्यान ते हेरांनी पळोवचें बरी तुमी हो वावर करीसय. ही तुमचे मिसां म्हूण समजून तुमी सहकार दिसय म्हूण विनंती करता. तुमी एकलो पळयतना 10 जाणांक पळोवचें बरी तुमी धाडूंक प्रयत्न करचे. तुमकां समेस्तांक परत देव बरें करूं. आमी एकामेका खातीर निरंतर मागया. हांव तुमच्या खातीर निरंतर मागता. तुमी म्हजे खातीर मागा म्हणून विनंती करून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आतां आमी सगळीं दिमी घालया. त्रिएक देवाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोका.
आमचे भोवती क्रिस्ताचे रात स्वर्गट्या क्रिस्ताचे रात स्वर्गट्या लोकांचे स्वर्गारो जीवनाचे जियेव्या जीवनाचे जियेव्या हरवरानी समस्यानी सोम्याचेर मातो बसया सोम्याचेर मातो बसया ओगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां मागीर दुसरे कडवे निरम आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने. आमेन. दिव्यवाणी